पोर्तुगीज काळासावनचो आमचो व्यवसाय जात धर्म गिरेस्त गरीब असे भेदभाव पळयनासतना वेळा प्रसंगार लुकसाण सोसून आयज मेरेन व्यवसाय चलयला. पूण आतां तुमची पद्दत बदलात अशें म्हणत सरकार आमच्या पोटार आडे येयला. गोंयच्या भट्टीवाल्यांनी दुख्ख उक्तायला. सरकारान दरेकाक मुफत भट्टी आनी जनरेटर दिवचो आनी गोंयचो सगळ्यांत पोरनो व्यवसाय जगोवचो. ऑल गोवा बेकर्स असोसिएशनान मागला. वर्सावळी प्रमाण शेनवारा बेकरांनी मडगांवच्या हॉली स्पिरीट चर्चीत मीस करून आंतरराष्ट्रीय बेकर्स डे मनयलो. ऑल गोवा बेकर्स अँड कॉन्फेक्शनर असोसिएशनाच्या अध्यक्षान दिल्ल्या ब्रॅडांक पादिकारान बेसांव भेटयले. बेकर्साच्या पारंपारीक वेवसायाक सरकाराची मजत मेळनाशिल्ल्यान साबार अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. ऑल गोवा बेकर्स आनी कॉन्फेक्शनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष पीटर फेर्नांडीसान खंत उक्तायल्या. आयकात तांकां. हे आतां गव्हर्मेंट तो जोडोवन बी तुका हिंगा भितर येवपाक दिना. कित्याक पोल्युशनाक लागून तुका पोल्युशन कंट्रोल तो जोडो आतां बंद करूंक सोदता. आनी आतां दुसरें तेणें डिसिजन घेतलां की गेल्या म्हयन्याच्या 7 तारखेर की गोंयांत ज्यो जितल्यो भट्ट्यो आसात उज्याच्यो लाकडाच्यो त्यो बंद करच्यो आनीक डिझलीच्यो आनीक पेट्रोलाच्यो उजक हेज्यो लायटीच्यो उजक करच्यो. इट्स नॉट दॅट इजी. एका रातीन तुका बाबा स्टोवाचेर सान तूं गॅसीचेर पेटय म्हणपाचें काम न्हू तें. एक भट्टी घेतली जाल्यार आज तुका 2.5 लाख पडटा. ते 2.5 लाखाची भट्टी घेतली म्हणजे तें काम जायना. तितून तुका त्यो पोळयो जायना, तो पावाचो फ्लेवर मेवना आनी पोळयांचें स्पीड तुका तितून जातात. थोड्यो पोळयो मातशे फुलतात. हे भट्ट्यांक जर तुका एका वराक 100 जर जातात तितून फकत 10 जातात. आनीक तुका द चार्म ऑफ द ब्रेड गोंयचो पाव पळय म्हणटा तेजो तुका फ्लेवर मेवना. दुसरें गव्हर्मेंटान ही स्कीम तुका फॉल्टी स्कीम. आतां टू सपोर्ट द बेकर्स म्हणून गव्हर्मेंटान जर एक लाख जर एक जर भट्टी आमकां दिवची 2.5 लाखांची आनी भट्टी दिली म्हणून जायना. तेका जनरेटर जाय. जनरेटर दिलो म्हणून जायना. तेका डिझल जाय म्हणून आमी डिझल आमी घालतात. आमकां जनरेटर प्लस एक भट्टी गव्हर्मेंटान आमकां ही फ्री दिवची जाल्यारच हें जस्ट चेंज ओवर हें जातलें. नाजाल्यार देर इज नो चान्स for the bakers to just change over from wood to electricity or diesel fire food over. पोर्तुगीज काळासावन चलत आयिल्लो हो पाववाल्यांचो वेवसाय कशे तरेन ह्या वेवसायान तग धरला, कशे तरेन लोक फटयतात, कशे तरेन सरकाराक विनवण्यो केल्यो आनी सरकार कशें किकोत करता तेवूय पीटर फेर्नांडीसान सांगलें. पळयात. आमी तांकां फॉलोअप आमी तांकां रिमायंडर करतात. आमी तांकां वचून सांगतात. आतां ह्या दिसांनी परत दिलां. एक MLAक आमी दिलां. आमकां रेस्पेदूच ना. आज गोंयांत कितल्यो कम्युनिटीज आहात त्या कम्युनिटीजांक सगळ्यांक रेस्पेद आहा. एक शेतकार आहा, एक रेंदियर आहा, एक तुका मेशीन रस्त्यार काम करता तेका पासून सबसिडी आसा. पूण आमकां आमचें लेटर पासून जर गव्हर्मेंटाक जर गेलें, गव्हर्मेंट तुका रिस्पॉन्ड पासून करना की बाबा तुजें लेटर आमकां येयल्लें हा, आमी वी आर लुकींग इन टू दॅट अशें म्हणून तरी आमकां इल्लोसो रेस्पेद दिल्यार आमच्या मनाक आज बरें दिसतलें आसलें. आयज हो धंदो जो पळय आसा गोंयकारांचो, इट इज वन ऑफ द ओल्डस्ट बिजनेस. ओल्डस्ट पुर्तुगेज आसतना आनी कोणेच बिजनेस करूंक ना तेन्ना हो आमचो बिजनेस. आनी इतलो कश्टांचो त्रासांचो रातभर आमी काम करून सकाळीं तुज्या देरार मारून आमी तुका उठयतात आनी तुजें पोट भरतात असलो. आनी ह्या धंद्याक कितले फावटी आमकां लॉस, गिरायकांचें लॉस आसता. एक गव्हर्मेंट ऑफिसर तुका म्हयन्याक तुका आपूण बील फारीक करता म्हणटा. दुसऱ्या म्हयन्याक तो ट्रान्सफर आमकां खबरूच आसना. हेजी देरार गेले जाल्यार तो इज ट्रान्सफर्ड ओ गया अशें म्हणटात. कितल्या काजरांनी आमी आमचो माल आमचो दिल्लो आहा. त्या काजरांचे पासून पयशे आमचे जाय ते बेकरांक येवपाचे उरल्यात. म्हाका सांगूंक लॉस दिसना आनी अभिमान दिसता की आमी इतलो सॅक्रिफायस करून ह्या आमच्या पोदेरांक आमच्या बेकरांक आयज रेस्पेद ना. हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान आनी पब्लिकान ह्या वेळार आमकां सपोर्ट दिवचो. आयज 6 वर्सांनी आमी पावाचेर 1 रुपया वाडयला. लोकांनी ह्यू एन क्राय करपाक कॉमर्स केली. 200 रुपयांक 3 बांगडे खावपाक तयार आसात. 500 रुपयांनी मटण खावपाक तयार आसात. आनी 4 रुपयांचे पाव तो 5 रुपयांनी खावपाक लोकांक आयज त्रास जाता. हांव मागता पब्लिका कडेन तांणी आमकां आमचे सॅक्रिफायस एक कोस्ट तांणी मानून घेवन आमकां सपोर्ट करचो आनी गव्हर्मेंटान आमकां कितें तरी दिवचें. पारंपारीक बेकर्स आनी हालीसरा नव्यो साधन सुविधा घेवन आयिल्ले बेकर्स हांच्या मदीं सर्त आनी संघर्श चल्ला.
बेकायदेशीरपणान व्यवसाय करून पारंपरीक पद्दतीन काम करत आयिल्ल्या गोंयकारांच्या पोटाआड येवपी वेवसायिकांचेर सरकारान कारवाय करची अशी तांची इच्छा. आयज सायकलींनी आमचे ट्रेडिशनल पदर आमचे आपापले एरिया भितर वयताले, दुसऱ्यांच्या एरियाक वचना आसले. देर वॉज अंडरस्टँडींग, बाबा तूं म्हज्या एरियान येयना काय हांव तुज्या एरियान येयना. पूण आयज कितें जालां, भायले लोक येयल्या. आयज हांव चोवपाक गेलो 90% म्हणटालो, आयज 92% ते आसात. गोंयकार आमचे काबार जाल्यात आनी उरल्याय तेही काबार जातले. धंद्याची परिस्थिती आयज इतली लेवलाचेर पावल्या की हे नॉन गॉन्स बेकर जे पळय आसात ते समजनात. कोणाक तांकां एरिया लागना, तांकां फकत टर्न ओवर लागता. म्हणून आयचे राती कडेन बाबा आयज आपल्याक दिसाक कितले पयशे मेवले हें ते चोयनात. आनी दुसऱ्यांचे बिजनेस पिड्यार कोत्ता, इलिगल कोत्ता, अनहायजेनीक कोत्ता. हें गोवोरमेंटान तेजेर एक्शन घेवचें. Pay that is being given to us by GS himself, and that's what you are doing by your work that you are doing along with your workers. As a owners area, there may not be many workers who are working under with you. But you must be the owners, but you also should always remember also the workers those are working with you, they are the ones who are laborers. And as Father has prayed, as you have said the Mass, prayed the Mass, now as you are going to bless your vehicles, you shall make a short prayer and then I will bless your vehicle. The meal was especially given to these people who have come forward to celebrate their day. A kind of happiness and joy through their works. Grant them all good health of body and mind. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.